कितें करता रे तूं? हांव म्हाज्या गर्लफ्रेंडाचो फोटो पळयतालो. गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड आसा तर तुका? आसा तो. खंय रे पयस पयस वयता? मातशें लागीं यो न्हू. नाका हांव हिंगाच बरो आहा. तूं जाणा पयस सावन हांव तुकाच पळयताली. तूं बरो म्हाका हँडसम दिसता आनी केंसूय तुजे बरें आसा. मस्को बरो लायताय मुगो तूं. मॉस्को? ब्रेड घेवन येवंक ना हांव. पुरो सायबा हांव मातसो बिजी आहा. गर्लफ्रेंडाचो खूब मोग कोत्ताय दिसता. वय हांव ताचो मोग करता. जाणा इतलो वर्स जाले पयस सावन हांव तुका पळयता पळयता हांव तुज्या मोगान पडलें. पूण हांव ताचो मोग करता. ताच्या नांवाचो हांवें टॅटू पासून काडला. म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. तूं सोड तेका. सोड तशें कशें सोडू तूं. हांव तुजें गर्लफ्रेंड जाता न्हू आनी मागीर आमी काजार जावया. आवय बरें फास्ट मुगो तूं. सामकें राजधानी एक्सप्रेस केली. पळय हांव सामकें स्ट्रेट फॉरवर्ड. म्हाका कितें लायक जाल्यार तें सोमतें जाय म्हाका. आगो पूण म्हाजें गर्लफ्रेंड आहा ताचें कितें करूं. अरे तूं तेका सोड न्हू. सिंपल. तें तुजें गर्लफ्रेंड जाल्यार हांव तुजी बायल जाता. ना 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 पूण तें म्हाजें खूब मोग करता. अरे तूं सांग न्हू तेका तुवें न्यू गर्लफ्रेंड केला म्हूण. कोण जाणा तेकाय कोण बॉयफ्रेंड आसा जाल्यार. तें हांव काय नको पूण हांव ताचो मोग करता तें हांव जाणा. बरो मोग करता मरे तूं तेचो. वय अरे तूं तेचो मोग करता तशेंच हांवूय तुजो मोग करता. आगो पूण ताका पयल्यार म्हाका ती फिलींग येता तेही तुका पयल्यार येना मुगो. ओके आमी एक काम करया न्हू. आमी काजार जावया मागीर आपशीच फिलींग येतली. ए ना मात हांव ताचोच मोग करता. कसो जालो तो तुका ताचो मोग? पयलीं तेका हांवें ह्या दोळ्यांनी पळयलें मुगो. मागीर ह्या काळजान आनी मागीर मनान जालो ताचो मोग. ओके आतांय आमी तेंच करया. पयलें तूं म्हाज्या दोळ्यांनी पळय. पळय न्हू. अरे हालां कित्याक पळयता? पळय न्हू म्हाज्या दोळ्यांनी. आगो तुका पयल्यार ताचोच फोटो येता दोळ्या फुडल्यान. ओके तूं ताचेच चिंत तेका पळयता कशें पूण तूं म्हाका पळय. जायना. बरो मोग करता मरे तूं ताचो. वय तें सोड रे. म्हाका एक सांग तुका कितलीं वर्सां? म्हाका 25. मात तुका कित्याक म्हाका कितली वर्सां बाती. आतां म्हण आपुणूय 25 म्हणून. ना रे हांव 21. मात आमी लागीं आसा न्हू. ल्हान मुगो सामकें तूं. ल्हान ल्हान जाल्यार कितें जालें? तूं म्हाज्या सामको मनान गेला. सामकें फाटीकूच पडलाय मुगो तूं. अरे आतां फाटीक न्हू रे. काजार जावन हांव तुजें सामकें फाटीक पडटलें. आतां तितलें फाटीक पडलाय. का जाता आनी कितें वतलें देव जाणा. आतां तुका आहा तर म्हाजी फिलिंग्स? ना ना कितें ना. पळय न्हू म्हाका सामको पळय न्हू. तूं सामकें दोळ्यान म्हाज्या बुडलाय मुगो. अरे बुटला तुजे दोळे धोरया तर बुडोंक. तूं मुगो. आय लव यू. वय इतल्या बेगीन तर आय लव यू. शी कहले दीस येयला. आय लव यू बसून म्हणल्यार कान हालयना. आगो तें जाता आय लव यू म्हणल्यार म्हणून ताका मातसो टायम लागता सेटींग जावपाक. अरे कितें जाता? म्हाका तुजे पयशे बसून नाका. म्हाका फकत तूच जाय. राव आं म्हज्या गर्लफ्रेंडाचो फोन येता. कितें रे तुजो फोन गर्लफ्रेंडाचो डिस्टर्ब करता आमकां? आगो कट केलो आतां सांग. आतां सांग म्हाका कितें चिंता? कितें करपाचें? आतां हांवूय कन्फ्यूज जाला मुगो. अरे हितून कन्फ्यूज जावपाचें कितें? तुका इतल्या बऱ्या चेडवांनी खंयच मेवपाक ना. तुजें गर्लफ्रेंड पसून इतलें इंट्रस्टींग आसपाक ना. आतां सामको कन्फ्यूज मुगो हांव. एका सायडीन तूं आनी दुसऱ्या सायडीन तें जालां. आतां येता दिसता तुका फिलिंग्स म्हजेर. बरें आसा. आतां येता तूं राजधानी एक्सप्रेसाच्या ट्रॅकार. येता दिसता येता येता. फोऱ्यांनीच बरें दिसलें म्हाका आयकून. बाय द वे तुजें नांव कितें आनी तूं खंय रावता? तुजें पयलीं सांग. म्हाजें नांव रिवा. आं म्हाजें नांव मुगो. म्हाजें नांव एल्विस्टर. हांव कलंगूट रावता. बरें नांव मरे तुजें त्या भाशेन. थँक्यू. आनी तूं किसर रावता गो? तुज्या काळजात. चड फास्ट मुगो तूं सामकें फ्लट कोत्ता. फ्लट? तें आनी कितें रे? आतां कोत्तालो तें काळजान बिजान म्हणून. पळय हांव तुजो खूब मोग करता. तूं म्हाजो मोग करता जाल्यार म्हाका फास्ट सांग. आनी मागीर म्हाका आनी कोणें व्हेल्यार बीन रडनाका. तुका व्हेल्यार जाता. म्हाजें गर्लफ्रेंड आहा मुगो. पुरो आहा सगळो गर्लफ्रेंड
आगो हांव ताका सामको लॉयल पळय म्हाका तेणें मुदी पासून दिल्या म्हजेशी आसा मुदी हांव घालूं तुका ती म्हाका जावची ना तुजे ल्हान मोठ्या जातले न्हू आगो म्हाका नाका तुजी मुदी कितें रे तूं सोदाय नाका म्हाका आगो तूं सॅड कित्याक जाताय आतां हांवूय मातसो चिंतून पडला तूं खूब कितें चिंता मरे ए कितें कितें चिंता तुजे मनान आहा तें तूं कितें कितें चिंता आगो म्हाजेशी तुजो नंबरूय ना गो तुका मेसेज बीन करतलो आनी कितें विचारतलो बीन म्हणल्यार तूं चड फास्ट मरे नांव एड्रेस नंबर सगळें जाय तुका बरें आसा आगो पास न्हू आतां तुवें म्हाजेर इतलो इंट्रस्ट दाखयलाय न्हू म्हाकाय मातसो तुजेर इंट्रस्ट दाखोवंक नाका म्हणजे तूं आतां मातसो मोग करताय तर मोग न्हू गो मातसो मातसो लायक करूंक लागला दिसता म्हणजे तूं तुज्या गर्लफ्रेंडाक सोडटलो ए ना ना सोडचो ना मात ताका सांगता मुगो हांव एकलें चेडूं हांव म्हाका लायक करता आनी मागीर ताका मेसेज बीन करून तें विचारता आनी पळयता गो तूं सांग मरे तुज्या गर्लफ्रेंडाक सोड म्हणून तुका आमकां मुगो पयलीं डेटीक वयचें पडटलें आयस्क्रीम खावपाक वयचें पडटलें आनी मागीर आमकां पिक्चराक वयचें पडटलें मागीर मुगो मातसो टायम लागतलो तुका समजोवपाक चल आमी आतां खूंय या तर भोंवपाक तूं चिंता न्ही सांग मुगो न्ही या तें चल आमी ह्या वाटेन या बरें चल या यो आनी हांव तुका एक सांगो बरें मातशें टर्न कर पया तूं हेका अडगता तूं कोण तूं आनी हिंगा आनी तूं कोण गो हांव तुजे गर्लफ्रेंडाचे फ्रेंड चल लॉयर मरे तूं लॉयर ताची भायर काडटा अरे देवा म्हाज्या Take 9. टेक 9 मध्ये झोपास हो म्हाका Action. टेक 9 झोपास म्हणून एक्शन हाडल्यार लो म्हणटलो हे नो फावटी घेता हांकां काय दिना Take 10. Action. Take 11. Action. Hard for तुझे